जेजू आज आपल्यांगेर गेलो, स्ವಂತ गावाक आयलो. वयल्या बार पळयल्यार आयचो वांजेल जेजूक आपल्यास गांवकारां मदें मेळिल्लो तिरस्कार वा निराकरणी सुचयता. पूण गुंडायेन पळयल्यार आयची सुवार्ता जेजूचें मनशा सैम उखलून धरता. आयचो वांजेल बारीस शीदा आनी स्पश्ट. तो बारीस अपुरबायेन मनीस जाल्ल्या देवाक परगडता. आयच्या सुवार्थेंत सवालांची रासच आसा. ती अपुरबायेची सवालां ही. हें सगळें ताका खंयच्यान आयलें? हाका दिल्या ती जाणवाय कसली जावयेत? हाच्या हातांनी असली अचर्यां घडटात तें कशें? हो मरियेचो पूत एक सुतारी न्हय? जाकोबाचो, जुजेचो, जुदाचो आनी सिमोनचो हो भाव न्हय? आनी हाच्यो भयणी हांगास आमच्या शेजारा आसात न्हय? वय, सगळे जेजूक सामान्य करतात, आमचोच करतात, आमचे मदलो करतात, आमचो शेजारी करतात. ताका आपल्या बापायचेंच सुताऱ्याचें कसब करचो, हेरां परीस आवय भाव भयणी आसचो. ताका साधारण करून सोडतात. हें कशें जावचें? ताणें देवान करचीं कामां करचीं तरी कशें? ताचे गांवकार घुस्पडतात. देखून आयची निराकरणेची सुवार्ता म्हणच्या की घुस्पडीची सुवार्ता. आनेक रितीन सांगचें तर आयची सुवार्ता एक नवेंच उगडापण. आमचे परींच आसचो एकलो आमचो देव कसो जातलो? सुवार्तेक आज सलाम फावो. कित्याक सुवार्ता भोव विशेष रितीन नीज देवाक आनी नीज मनशाक जेजू क्रिस्ताक एक सारकें परगडता.